अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जाचेर पणजे स्पेशल कोर्टात दिल्ले जोड याचिकेत आरोपी दिगंबर कामतीन मायनिंग केशीचे एफआयआराचेरूच प्रस्नचिन्ह केला। दिगंबर कामत म्हणटा, सुप्रीम कोर्टाचे अंतरीम आदेशाचेर 5 ऑक्टोबर 2012 क्रायम ब्रांचीन एफआयआर घाल्लो। मात सुप्रीम कोर्टान 21 एप्रिल 2014 निकालात तो अंतरीम आदेशूच फाटीं घेतलो। आरोपी ओर ट्रेडर जेकबाच्या बायलेनूय हेच आदाराचेर एफआयआराक हायकोर्टात आव्हान दिला। कोर्टान आव्हान अर्ज मानूनय घेतला। 21 एप्रिलाचे आपल्या निकालात सुप्रीम कोर्टान शहा आयोगान दिल्ल्या अहवालांतल्या नांवांचे व्यक्तीची चौकशी करची न्ही म्हूण सांगला, कारण आयोगान तांकां तांची बाजू मांडपाकूच दिल्ली ना। पणजेच्या स्पेशल कोर्टान दिगंबराचे जोड याचिकेचेर 18 नोव्हेंबराक फुडली सुनावणी दवरल्या। इतले मजगतीं मायन्स खात्याचे एसआयटीचे सुचोवणे वेल्यान ओर ट्रेडर इम्रान खानाचे 503 एफडी अकावंटांची चौकशी करपाक बँक ऑफ इंडियान स्पेशल टीम घाल्या। ही टीम आपलो रिपोर्ट एसआयटीक दितली। सध्या बँक ऑफ इंडियान इम्रानाच्यो 100 कोटींचे उलाढालीच्यो कांय वापरात आशिल्ल्यो करंट एफडी सीज केल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।